हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. तर आयज आमी न्ही कोंकणीन व्लॉग शूट करता. हय आनी आतां आमी भायर सरल्या कामाक वचपा खातीर आनी मागीर तुमकां मेळटले आमी कामाची येवन. आनी आयज लयराईची जात्रा. गोंयाची सगळी हय. फेमस जात्रा लयराईची. आनी आमी फर्स्ट टायम आयज अजून डिसायड जाला पूण वयतली मागीर आमी पळयता. पण ताजे खातीर पयलीं आमी कामाक वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. बाय. बाय बाय. हॅलो गायज, तर आमी रेडी जाल्ली आसा वचपा खातीर आनी कामाच्यान येवन आनी आमी तुमकां मेळना डायरेक्ट भायर सरोनच सो आमी भायर डायरेक्ट भायरूच सरली आनी आमी वयता हांगासर थंय सांगलेलें पळय लयराई शिरगांव जात्रे खातीर आमी वयता. आनी आमी न्हू दोगांय आजून पर्यंत केन्नाच जात्रेक ते वचना. सो ह्यो आमचो फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसतलो आनी तो एक्सपिरियन्स आमी तुमचे वांगडा शेअर करता. हय आनी आमी न्हू हांगसरली सगळीं जाणां वयता मिन्स आमचे थंयसरली सगळीं जाणां. सो आमी बस करून वयता मेन म्हणल्यार. सो पळोवया कशें कितें आमचो मुखार एक्सपिरियन्स आसतलो. आनी आमी रातची वयता. आमी न्हू कळसुगी म्हणटा गर्दी आसता. सो आमी फर्स्ट टायम वयतली. सो मागीर तुमकां आमी डायरेक्ट मागीर मेळटा अर्दे अर्दे. आमी बसीन बसल्या आनी सगळो काळोख आहा मिन्स लायट ऑफ आसा ताच्या खातीर फेस कांय दिसना आमचो. सो आमी अर्द्या वाटेक पावल्या आनी आमी कांय उलोवना बिकॉज सॉंग्स म्युजीक आशिल्लें तेज्या खातीर. आमकां अशें रातचें बी ट्रॅवल करपाक न्ही खूब आवडटा. सो सद्या आमी ब्रीज कडेन पावली आसा. अजून खूब वाट आसा. सो पळय आतां आमी थंय पावपाक येयली आनी थंय असो रस्तो बी ना पळय अशें खडखडीत अशें सगळें आसा. आमी केन्ना पावोन न्हू सो आमी फर्स्ट टायम पळयता. आनी पळय धुंवर बी वयता दिसता पळय आतां हांगासर. आनी खूब आसा गाडयो बी मुखार. गाडयो बी पळयात कश्यो कितक्यो त्यो. हॅलो गायज, तर आमी आतां पावली आसा आनी हांगासर सगळो काळोख आसा. आनी बसीन आमी कांय शूट करना कित्याक काय म्हणल्यार फक्त सॉंग्स लायले आनी काळोख आशिल्लो सगळो. आनी आतां म्हणून हांगासर काळोख आसा स्टील आमी मातशें शूट करता बिकॉज न्ही दाखयता कितली दाखयता तुमकां मुखार आमचो एक्सपिरियन्स. गाडयो खूब आसा. गाडयोच कितक्यो आसा पूण. तर इबय आमी आतां देवळा कडेन पावली आनी कितके बरें दिसता पळय मस्त व्यू अशें सगळें लायटनींग आनी लोक बरें दिसता पळोवपाक सामकें. वाव. आतां न्ही आमी देवळा कडेन पावलेली आसा. खूब गर्दी आसा आनी आमकां खूब बरें दिसता आनी आमकां लज्जत दिसता. हे पळय हे सगळे धोंड तुमी पळोवपाक शकता आनी तुमी बी आमचे वांगडा ब्लेसींग घेयात. देवळान वचपा खातीर कितली गर्दी आसा तुमी पळोवपाक शकता. आनी सगळे लोक आसा धोंड बी आनी वचपाकूच मेळना. सगळेच लोक आसा तरी आमी पळय वयता स्लो. आता आमी मेन देवूळ आसा पळय थंय वचना. कित्याक खूब गर्दी आसा. आमी मागीर वयतली.
कितके देवूळ पळय बरें दिसता, लायटनींग इतली मस्त आसा. आतां न्ही ती देवी भायर काडलेली, मिन्स भायर अशें रावन आतां आमी वयता देवळान. तरी सुद्दां देवळान वचपाक भरपूर गर्दी आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता देवळान वचपाक कितली गर्दी आसा ती. कितकी गर्दी आसा न्ही देवळान वचपाक. अशें म्हाका दिसता देवळान ब्लेसींग घेवप म्हळ्यार एक ते लकूच कशें, म्हळ्यार इतकी गर्दी. आमी देवळान पावली आनी इतकी गर्दी जाणां, मिन्स अशें चिड्डोन लोक हेवटेच्यान तिवटेन पडोन फायनली आमी देवळान पावली. आनी आमी मम्मीक सांगून आमी तिगाय कशी देवळान गेले आमकांच खबर. सो फायनली आमी देवीचें दर्शन करता. इतकी गर्दी फायनली आमी घेतले. आतां आमी देवळाच्यान भायर येयली. आतां आमी भायरचे स्टॉल्स आसा ते पळयता आनी आतां आमी उमकाणा कडेन वयता, जे कडेन उमकाण पेटयता. आनी जे कोण थंय वयता पळय देवळान तेंकांच खबर आसतली कशी कितें गर्दी आसा आनी कितें तें. आनी खरोच एक्सपिरियन्स घेवपाचो आनी ह्या कृपेन मागीर नेक्स्ट इयर वचपाचें. मिन्स इतकी गर्दी आनी इतकें ब्लेसींग बरें दिसता अशें. आतां आमी ते उमकाण ते थंय पावली. ते सगळो अशें पेटयल्लें आसता आनी मागीर तेजे ते कोळशे ते मागीर ते सायडीन काडटा आनी तेजे वयल्यान मागीर ते धुंवर्ण वयता दिसता. आमकां तितली खबर ना, आमी फस्ट टायम पळयतली. आनी कितके टायम रावली थंय, 1 वर तरी अशी रावली, तरी तेंचे स्टार्ट जावंक नाशिल्लें. मागीर आमी इतकी गर्दी, मिन्स ते खूब मारता न्हू हेजे आमच्या फेसाचें कितें जाता सामकें. आनी आमी मागीर सायडीन मुखार आशिल्ली, आमी परत फाटल्यान येयली. परत मागीर जेन्ना ते स्टार्ट केलें ते आमी थोडे क्लीप रिकॉर्ड केले, मिन्स रिकॉर्ड सुद्दां करपाक अशें मेळना, इतकी गर्दी. कितें अशें वचप गेल्यारूच कळटलें, नाल्यार बेश्टें सांगून कळपाना अशें तें. पळय हेच्याच खातीर आमी इतको टायम रावल्ली. पळय ते धुंवण आसता ते तेजे वयल्यान वयता, मेसेजीन सायडीन ते काडून दवरलेले आसता तेजे वयल्यान ते वयता. आनी हेच्या खातीर आमी खूब टायम रावली. इतकी गर्दी सायडीन आमीच मेन म्हळ्यार आमकां शूट करपाचो आशिल्लें, तेज्या खातीर आमी चड रावली ना. आमकां घेवपा जाय म्हणून मम्मी बी आमचे थंय सायडीन वचून सामकी बसलेली, आमी दोगांय आशिल्ली. मिन्स इतकी गर्दीन रावपाकूच जायना न्हू थंय. आतां टायम जाल्लो आसा 2:30 आनी आमी आतां घरा वचपाक भायर सरता. म्हणल्यार आमी ते सगळे अर्दे पयले, मिन्स ते कोळशा वयल्यान चलता ते बी सगळे पयले आनी भरपूर गर्दी आसा. आनी आतां आमकां वयता म्हळ्यार मे बी 3:30 बी जातली दिसता. आतां हांगसरल्यान आमकां आमचे बस कडेन वचपाक जाय, सो टायम जातलो. सो मागीर आमी तुमकां दाखयता सगळें आमी कितें कितें शूट केलें तें. कितली गर्दी आशिल्ली, व्हडलें कांय शूट करपाक मेळना, तरी पूण आमी केलें तितलें आमी तुमकां दाखयतली. सो सद्या सो आमी आमचो व्लॉग थंयच मागीर एंड केलो, बिकॉज थंयच्यान बसी कडेन पावपाक आमकां खूब टायम लागलो. मिन्स गर्दी आशिल्ली, तेज्या खातीर आमी मागीर कांयच शूट करूं ना. आनी आमी घरा कडेन मिन्स आमकां थंयच्यान फोंड्या पावपाक आमी सारकी आमच्या घरा 4:45 सुमार पावली. आनी तुमी बी एक दीस विजीट करा, आमी वचून येयली. आनी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. बाय.